नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलां उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर बरयल्ली एक माहिती समाज माध्यम एक्साचेर पोस्ट केल्या. ह्या वेळार आपल्या ट्वीट संदेशांत म्हळां की बायलां आनी भुरगीं उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी आमच्या बायलां भयणांक तांकीवंत करपाक A1 भुमिकेचेर उजवाड घालीत बरयला. हो नारी शक्तीचेर आशिल्लो लेख सगळ्यांनी वाचपाक जाय अशेंय तांणी म्हळां. केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी हो लेख X संकेतस्थळाचेर घालून आपले विचार मांडल्यात. तांणी म्हळां की विकसीत भारत 2047 संकल्पा वांगडा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताक एक सशक्त आनी आत्मनिर्भर राष्ट्र करपाच्या कार्यांत गुंतल्यात. हातूंत बायलांची भागीदारी म्हत्वाची आसा. संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांतल्या नवसारी वाठारांत लखपती दीदी वांगडा भासाभास केली. ह्या वेळार ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या बायलांनी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपले अनुभव आनी बायलांच्या सशक्तीकरणा संदर्भात मार्गदर्शन केलें. नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलूंगी, वो आज हमारा सपना पूरा हो गया. वो भी वुमेन्स डे के दिन हमने नहीं सोचा था कि हम मोदी साहब को मिल पाएंगे, पर हमारा आज सपना पूरा हो गया. हमारे मान थे समाज में, पर यहाँ मिलके हम जाएंगे तो हमारा दोगुना हमारा मान बढ़ जाएगा. दिल्लीचे मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्लीचे भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री परवेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता हे लोधी गार्डनात जाल्ल्या वसंत महोत्सव कार्यावळीत वांटेकार जाले. ह्या वेळार तांणी लोकांकडल्यान अर्थसंकल्पाविशयी मत आयकलें. मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की लोकांकडल्यान अर्थसंकल्प आनी दिल्ली संदर्भात तांच्यो अपेक्षा जाणून घेवपा हेतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या वेळार उलयतना वीरेंद्र सचदेवा हांणी आम आदमी पक्षाच्यो आतिशी मार्लिना हांचेर खर टिका केली. और आतिशी मार्लिना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज्यादा दिखती है. वो खुद संवैधानिक पद पर रही है, उनको कुछ कानूनी प्रक्रिया को मालूम होना चाहिए. किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए. वो काम हमने कर दिया. 5100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए. और जितने गड्ढे आतिशी मार्लिना छोड़ के गए, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा. हमारी कमिटमेंट है कि हम हर वादा पूरा करेंगे. उस दिशा में हमने कल कदम बढ़ा दिया. बहनों को महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपए मिलने प्रारंभ होंगे. उसके साथ साथ दिल्ली का विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है. सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, उसको भी ठीक करना है. तो आतिशी मार्लिना, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ. 37 महीने हो गए पंजाब की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं. कृपा करके उन पर ध्यान दे. दिल्ली की चिंता हम कर लेंगे. ह्या वेळार उलयतना दिल्लीचे मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें की लोधी गार्डनात आमी लोकांचे विचार आयकुपाक आयल्यात. दिल्ली सरकारा बाबतींतल्यो तांच्यो अपेक्षा आमी जाणून घेतले. शुभकामनाएं. खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें. और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे. तो यहाँ पर हमारे मंत्री परवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में है. उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं. और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाएं. खणीच्या फोंडकोलांतल्यान उदक काडून शेतां खातीर उपेगाक हाडपाक सरकार प्रयत्नशील आसा. आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून स्प्रिंकलर वापरून तशेंच हेर माध्यमांतल्यान शेतां खातीर हें उदक उपलब्ध करून दिवपी सुर्लाच्या उदकास्रोत खात्यान तयार केल्ल्या प्रकल्पाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. ह्या वेळार ते उलयताले. ह्या कार्यावळींत मुखेल अभियंता प्रमोद बदामी, शैलेश पोकळे, नरेश पोकळे, विनोद भंडारी, किशोर भावे, कालिदास बर्वे, सरपंच साहिमा गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. या ऑटोमॅटिक कम्युनिटी इरिगेशन सिस्टम म्हाका खूब बरें दिसलें. किंवा जरी थोडोसो उशीर जाला आसत जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट आनी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड ही सिस्टम मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडून शेतकऱ्यांक दिवप ही सिस्टम आमी सुरू केली. म्हाका अशा पद्दतीचो प्रकल्प गोंयांत न्ही तसो देशातूय ना. ह्या पद्दतीचे आसतले
हो प्लांट वेगवेगळे चलता, बट मायनिंग पिटातले उदीक काढून चलना, ते खंय तरी लेक पॉन्ड बाकीच्या सगळ्या हितून आसता. हे एका आमी जे म्हणटा पळय न्ही, इट इज एन म्हणजे रियूज ऑफ मायनिंग पीट. मायनिंग पिटातले उदक हे ज्या पद्दतीन आमी यूज केला, दिस विल बी द युनिक सिस्टम ओके इन द कंट्री. जी पाणी वाटप सोसायटी ही इतकी स्ट्रॉंग आसा, त्यांचो स्वताचो हे जो आहा पळय न्ही टर्नओवर 40 कोटीचो आहा. पाणी उदक वाडटा त्यांच्या कडल्यान ते पयशे कलेक्ट करतात, तांच्यांनी जागा घेतल्या, तांच्यांनी सायडीक हॉल बांधला, तेजे ते भाडे घेता आणि दर वर्साक शेतकऱ्यांक वयल्यान ते पयशे दिता. त्यांच्यानी आपला स्वतःचा रेव्हेन्यू कलेक्ट करता, इन्कम कलेक्ट केला आणि शेतकऱ्यांक प्रत्येक म्हणजे तांकां 1% ते इंटरेस्टान लोन दिवपाचें काम म्हणजे बँक कर्जपट्टी पाणी वाटप सोसायटी करता. ही पाणी वाटप सोसायटी आमकां एकदां केन्ना तरी एग्जाम्पल म्हणून गोंयांतल्या बाकीच्या पाणी वाटप सोसायटी हांगा दाखोवपाक हाडपाची संद आमकां मेळ्ळी. आमी इतिहास पळयल्यार बायलांनी आपल्या भुरग्यांचो फुडार अंधकारमय जावचो न्हय म्हणून घराघरांत साक्षरतेचो दिवो पेटयलो. त्याच प्रमाण दर एका बायलेन आपलें सामान्य गिन्यान विकसीत करून समाजांत वावुरपाक जाय. आमची भलायकी बरी आसत जाल्यार घराब्या कडेन बरें लक्ष दिवप शक्य आसा म्हणून बायलांनी आपल्या भलायकीची काळजी घेवची अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मांडलें. सांखळेच्या रवींद्र भवनात पद्मिनी फाउंडेशनाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या उत्सव स्त्रीच्या अस्तित्वाचा 2025 ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ह्या वेळार पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत, पाळी जिल्हो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, सांखळी भाजपा मंडळ अध्यक्ष रामा नाईक, दत्ताराम चिमुलकर, स्नेहा देसाय, सरपंचा गौरवी नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांचे स्वप्न आसा की विकसित भारत 2047 आणि हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता असताना 4 पिलर महत्वाचे आसा. हितलो एक पिलर इज युवा शक्ती, जे देशातले या तरणाटे ज्यांच्या कुस्ताचेर आम्ही विकसित भारताचे स्वप्न पळयतले. आमकां विकसित गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं हे गोंय विकसित करपाक जाय. कारण कंपॅरिजन आमी देशाचे जर पळयत जाल्यार आमी कितलेशेच पयलीं विकसित जावपाक शकता. दुसरें आसा पिलर नारी शक्ती, तिसरो आसा किसान शक्ती आणि चौथो आसा गरीब कल्याण. तितूंतलो महत्वाचो कंपोनंट कोण तर नारी शक्ती. जी नारी, जी महिला म्हणजे या देशाक सक्षम करपा खातीर, या देशाक डायरेक्शन दिवपा खातीर, या देशाक विजन दिवपा खातीर आपल्या परीत आमी आमच्या फॅमिलीक जर डायरेक्शन दिले, विजन दिले आसत, एक फॅमिली जर सक्षम जाली आसत जाल्यार नक्कीच रित्या पुराय गांव आणि गोंयाक आमी डायरेक्शन दिवपाक शकतली. म्हाका खात्री आसा की एखादे जर कुटुंब आम्ही म्हणटा की आरोग्य जर बरें उरतले आसत जाल्यार ते महिलेपासून सुरवात जावपाक जाय. आपली फिजिकल फिटनेस ही सगळ्यात महत्वाची आसा. आपले कुटुंब जर सक्षम आणि सुदृढ उरतले आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त सगळ्यात पयलीं आरोग्य सुदृढ कोणाचे आसपाक जाय तर आमच्या महिला भगिनीचे आसपाक जाय. आपल्या आरोग्याचे कडेन निष्काळजीपणा न करता तुम्ही जर तेजेर लक्ष दिले आसत जाल्यार तुम्ही हेल्दी उरपाक शकता. किटला हळदणेच्या मसणभुयेच्या फायलीन 12 वर्सां पुराय करून निमणो हो प्रस्ताव मंजूर जालो. खासदार निधींतल्यान मंजूर जाल्ल्या प्रकल्पाच्या बुनयादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीचो शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी जालो. ह्याच वांगडा मसणभुये खातीर लोकांची बऱ्याच वर्सां सावन आशिल्ली मागणी पुराय जाल्या. जरी प्रकल्पाक विलंब जालो तरी शेवट बरो जालो अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार आमदार कार्लूश फेरेरा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खर्च न करता जास्त काहीतरी खंय फालतू खर्च करता तर लोकांच्या समाज सेवेच्या कामाक लागूया होच एक माध्यम घेवन आणि काम सुरू केलें. भारत आणि न्यूझीलंड मजगतीच्या ICC संवसारीक करंड सर्तीचो निमणो खेळ आयज दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर चालू आसा. पुराय भारताच्या जैताची कामना करतात. आयज न्यूझीलंड पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी खबर आतां आयली तेन्ना न्यूझीलंड पंगडान 17 षटकांनी 3 गडे वगडावन 91 धांवड्यो केल्यात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात.
तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।